पणजे ओल्ड गोवा बायपासार रस्त्यार सांजे पॅसेंजर बसीक एक्सिडेंट। मिनी बस चिमला वतना परतली। बसीन 35 पॅसेंजर आशिल्ले। 15 जाणांक मातसो मार लागला म्हूण कळटा। जखमी पॅसेंजराक बांबोळे जीएमसीन व्हेल्यात। पॅसेंजर सांगता ते प्रमाण कंडक्टर तिकेट मारून जातकच खंय चलत्या बसीर ड्रायव्हराक उठोवन ताच्या सीटार बसतालो। क्या हुआ था? बस पलटी हो गया था। ड्राइवर एक्सचेंज कर रहा था। ड्राइवर एक्सचेंज कर रहा था। आपने देखा वो? देखा था। कौन किसके साथ वो एक्सचेंज कर रहा था ड्राइवर? वो कंडक्टर के साथ। वो पहचान वाला है? अपने मैं नहीं जानता यहाँ पे। अब बाकी बस में जितने आदमी थे वो जानते होंगे। बस में कितने आदमी थे टोटल? करीब 40-50 आदमी थे इसी का। नहीं, ड्राइवर क्या कर रहे थे? ड्राइवर जैसे कंडक्टर पैसा वसूल के जा रहे थे, हाँ उसके पास, तो ड्राइवर एक्सचेंज कर रहे थे बस को। बस तो हाँ ऐसे बस साइड हो गया। हाँ बस चालू थी। बस चल स्पीड पूरा स्पीड में था। हाँ तो ड्राइवर बस से उतर गया तो कंडक्टर फांग के सीट पे बैठा, कूद के बैठा, जम मारा था, जम मार दिया। ऐसे बस पलटी हो गई। दूसरे सीट से दूसरे सीट पे जम मारा हुआ। इतने में ना गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा और फिर गाड़ी पलटी हुआ। देशभरान 111 न्हयांचे राष्ट्रीयकरण चल्ला। तातल्यो गोंयच्यो 6 न्हंयो काडच्यो म्हूण काँग्रेस मागतात। काँग्रेसीन केंद्रीय न्हंय येरादारी मंत्री गडकरीक अर्ज धाडला। ताची एक कॉपी खंय मुख्यमंत्र्याक। न्हंयाच्या राष्ट्रीयकरणाचेर गोंय सरकाराची भूमिकाय काँग्रेसीक मानवल्ली ना। सगळ्या कोळशा खातीर चल्ला म्हूण तांचो आरोप। नॅशनलायझेशन केल्यार खंय न्हंयेचे देगेवेले लोक आनी नुस्तेकारांचे प्रश्न खर जातले। नितीन गडकरीक जी आमी दिल्ले आसात, आमी स्पीड पोस्टान ते आयज हे केल्ले आसा आनी ताचे भायर सीसी जी आसा कॉपी सीएमाक केल्या। कित्याक आमी सेंट्रला कडेन जें कितें करतात तें सीएमाकूय कळपाक जाय। आनी ते सगळे भाशेन जर हें जालें जाल्यार हे सगळे लोकां भितर एक डावट निर्माण जाता की सगळे कोला लागून जाता काय कितें। एक सायडीन एमपीटीचो हांगा पोर्टिंग कॅपेसिटी वाडोवप, दुसरे सायडीन रिवर नॅशनलायज करपा खातीर थंय हें घालप, सो तेजे भायर काही रोड आहा ते ब्रॉड करप चारी वाटून। पण हे सगळे एकमेकाक लिंक आसा काय कितें? खंय ह्या कोलाचे फुडली येरादारी जावन सुरळीत जावची, जावं ती न्हंयनी जावं ती बाकीच्या रोडांनी, हेजे खातीर चल्ला काय कितें अशी लोकां भितर भिरांत निर्माण जाल्या, डावट येतात। हे डावट खंय तरी मुख्यमंत्र्यांनी क्लियर करपाची गरज आसा। आज युनियन मिनिस्टर हांगा येतात अशें म्हणटा की तुमकां जर नाका ते सहज उलयतात, तुमकां जर नाका गोंयांत नाका आमी ते शिफ्ट करतात, सहज म्हणटात शिफ्ट करतात। जणू काही ह्या गोंयांत जाय अशी दाखोवपाचो प्रयत्न जाता। कोळशाच्या प्रदूषणावेल्यान आलेक्सान मुख्यमंत्र्याचेर टिका केली। सगळे उलयन जातरी पासून असेंब्लीन भितर कालूस आल्मेदा उलयलो, असेंब्ली भितर आतां भायर कितें उलयता तें म्हाका खबर ना। असेंब्ली भितर अलिना बसून उलयली, 2 मेंबर ऑफ द बीजेपी क्लियरली उलयले की थिंग ऑब्जेक्शन दे सपोर्टेड मी व्हेन आय रेज द इश्यू। इन स्पायट ऑफ दॅट आतां तो सांगता की आमी वास्को निजामुनी सेन थिंग कितें उलयता काय म्हणून। तेगे पळय तें इतली हुकुमशाही चल्ल्या की ते वास्कोकारांनी तेका तोंडार सांगपा नाय। आतां तेका प्रेस घेवन देखून सांगिलां, थोड्या लोकांनी सांगिलां आनी हे पळय आमगेले एजिटेशन करतात, NGO जावं कोण करतात, कितें तरी सब्जेक्ट मॅटर आहा म्हूण करतात, नाल्यार आय डोंट थिंक दे हॅव अ चान्स। आनी लोकां आयकपाचो चान्स लोकां आयकपाचो मातशें सीएम आमी पोतपोतून सांगताय काँग्रेस पार्टी वतीन की लोकां आयकाय म्हूण। आनी आतां लास्ट सांगता तेका स्टील दॅट एश्युरन्स ऑफ मायंड इज नॉट कंप्लीट, प्लीज फुलफिल द एश्युरन्स बिफोर द नेक्स्ट असेंब्ली। प्रुडंटा खातीर भीमाशंकर पाटील। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।